गोयची मायनिंग केस परत सुप्रीम कोर्टान वता। लीज रिन्युअलाचेर स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली 27 लिजां सरकारान रिन्यू करची म्हूण हायकोर्टान आदेश दिल्ल्यान गोवा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी करता। ही गजाल खरी गोय सरकारान करपाची। सरकार करिना म्हूण गोवा फाउंडेशनाक करची पडटा म्हूण क्लॉड आल्वारीस प्रुडंटाकडेन उलयलो। हायकोर्टाच्या आदेशाचेर गोवा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्टान गेल्यार सुप्रीम कोर्ट कितें भूमिका घेता ताचेर सरकार आनी मिनेर नजर दवरून आसात। गोयचे मायनिंग प्रकरण परत एक फावट सुप्रीम कोर्टात पावपाची चिन्ह दिसतात। हे फावट हायकोर्टान लीज रिन्युअलाचेर दिल्ल्या आदेशाक लागून मायनिंग लिजाच्या रिन्युअला वयल्यान पर्यावरणवादी सरकाराचेर दोळो दवरून आसात। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 27 लिजींची लिजां रिन्यू करपाचो आदेश हायकोर्टान कांय दिसां फाटीं गोय सरकाराक दिला। ह्या आदेशा आड आतां गोवा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्टात वचपाक सोदता। क्लॉड म्हणटा हायकोर्ट सांगता ते सुप्रीम कोर्टाचे नेमके उरफाटे। निर्णय घेतला आमी तशें चॅलेंज खंयच्या हेजेर करतले म्हणजे चॅलेंज म्हणजे ती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डराची ती वायलेट करूंक जायना। स्टेट गव्हर्नमेंट ती अपील करूंक जाय आसली आणि जर आता ही मॅटर सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार कशें तरी आयलें तर सुप्रीम कोर्ट आमकां विचारतलो तुमी आमकां आमच्या मुखार कितें हाडूंक ना म्हणून। त्याच कारण वी हॅव टू प्रोटेक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। गोवा फाउंडेशन म्हणटा दोनूय आदेश जुळनात। सुप्रीम कोर्टान ताचे अप्रूव्ह केले देन देयर इज नो प्रॉब्लेम। सुप्रीम कोर्टान सेम ऑर्डर सुद्धा अप्रूव्ह केल्यार देयर इज नो प्रॉब्लेम। देयर इज नो प्रॉब्लेम बट द ऑर्डर ऑफ हाय कोर्ट मस्ट बी पुट बिफोर सुप्रीम कोर्ट बाय स्टेट गव्हर्नमेंट। त्याने करूंक ना म्हण आमकां आतां करूंकच पडलें जाल्यार आमच्या माथ्यार मागीर बसतले। ओके पण ही ऑर्डर जी हायकोर्टाची आसा ती खंय कॉन्ट्रडिक्ट करता एका सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी? कॉन्ट्रडिक्ट करता म्हणून ताणें सुप्रीम कोर्टान सांगलां तुम्ही फर्स्ट मायनिंग पॉलिसी तयार करात ताच्या उपरांत मागीर निर्णय घेयात। आता ही अपसायड डावन जाल्या। बेकायदेशीर मायनिंग केसीत गोवा फाउंडेशनान सरकाराक सुप्रीम कोर्टात व्हेल्लो। सुप्रीम कोर्टान 2007 सावन गोयचे सगळे मायनिंग बेकायदेशीर म्हूण निकाल दिल्लो। मायनिंग सुरू करतले जाल्यार सरकारान खंडोरण करचें म्हूण सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्लो। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली 27 लिजां ऑक्टोबर निमाणे मेरेन सरकार रिन्यू करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभा अधिवेशनात निकतेंच उलोवन दाखयलां। ह्याच सिजनात मायनिंग सुरू करता म्हूण घोशणा केल्या उपरांत आतां सुप्रीम कोर्ट हायकोर्टाच्या निकालाचेर कितें भूमिका घेता ताचेर मिनेर मायनिंगांतले लोक आनी सरकाराची नजर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। काणकोणच्या कुस्के गांवची आदिवासी हस्तकला आनी इको टुरिझमा खाला उदरगत करपाचो प्लान सरकारान केला। गोंयान पयलेच फावट सरकारान एक गांव दत्तक घेतला। आदिवासी कल्याण मंत्री, जिल्लोधिकारी आनी बाकीच्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी गांवच्या लोकांक मेळून तांकां सरकाराचो प्लान सांगलो। अशे तरेचो गोंयांतलो हो पयलोच प्रकल्प। बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट। काणकोणच्या अभयारण्य वाठारांत सैमान नटिल्लो हो कुस्केचो वाठार। हो गांव आदर्श गांव जावचो म्हूण स्वता सरकार प्लानाचेर काम करता। नैसर्गिक संपत्ती सांबाळून दवरून पर्यटन थळ म्हणून कुस्केची उदरगत करपाक म्हूण सरकारान हो गांव दत्तक घेतला। जे गोंयान टुरिस्ट येतात 30-40 लाख तातले 2-4 लाख सुद्धा टुरिस्ट जर तो हॉट एअर बलून वापरपा खातीर जावं ताची मजा घेवपा खातीर हांगा कुस्के गांवान पावले जाल्यार म्हणजे आजचो जो संकल्प आमच्या मिनिस्टरान सोडिल्लो आसा ताचे चीज जालें अशें आमच्यान म्हणलें जाता। 12% प्रत्येक डिपार्टमेंटाक तांकां ट्रायबला खातीर फंड आसा तो तांणी ह्या जे गांव आमी एडॉप्ट करता जाल्यार ह्या गांवा खातीर खर्च करपाक कांयच हरकत ना। पण शेतकरी कश्टाळू आसा तांकां ह्या गांवाक भरपूर कितें करपाची इच्छा आसा आनी ह्या मातयेंतल्यान तांणी एग्रीकल्चरल जावं डेरी फार्मींग अशें आमकां प्रोडक्शन दिवपाचें आश्वासन दिलां। त्या खातीर माननीय मंत्र्यान सांगल्या त्या प्रमाणे आज आमी हांगा सगळे अधिकारी आयले फॉरेस्टाचे एनिमल हजबंड्री इलेक्ट्रिसिटी अधिकारी आयले की आमी एक संकल्पना घेतल्या की हो गांव एक मॉडेल गांव जो एग्रीकल्चरांतल्यान जें कितें तयार करून आपल्या सेल्फ सस्टेन जावपाक शकता असो आमी एक वर्सां मध्ये तयार करतले। ह्या गांवचो इतिहास व्हडलो आसा। हेजे दोन आमकां देवळां दिसतात। ह्या देवळांक आमी स्वातंत्र्य स्ट्रगलांत काम करणारे जे आमचे फ्रीडम फायटर आसताले तांकां लिफून धरपाचें काम आसा ते आमी ह्या देवळांत करतात। ह्या धबधब्याचे पळोवपा खातीर किंवा न्हांवपा खातीर कितले लोक येता आमच्या लोकांनी म्हाका सांगलें किमान दर वर्साक 5 ते 6 हजार लोक हांगा। आनी तशाच तरेच्यो साधन सुविधा जर आमी हांगा जर तयार केल्यो जाल्यार किमान म्हाका दिसता एक
10-15 हजार लोक येवपाक शकतात. कुसकेच्या लोकांक या प्रकल्पाचेर कसलीच हरकत ना. निसर्ग सांबाळून वाठाराची उदरगत जाता. गांवच्या 4 भुरग्यांक काम धंद्याची संद मेळटा आसत जाल्यार सरकारान तांकां हो प्रकल्प हाडिल्लोच जाय. ह्या गांवांनी कांयच मात पयशे मेळोवपाचें कांयच संदी ना. ते भितर बरें डेव्हलपमेंटाची कितें सोय केली आमी आनी ते एकटेच रावन आमकां इसवोसां कितें केलें जाल्यार आमकां कितें मेळोंक शकता न्ही. आमकां एक टुरिजम जाता म्हणून जालो आनी तेणी बरो बंधारो फुगोवन आनी तें उदक आमकां पंप लावन तेणी शेतां आमकां तेणी कितें भाजीपालो करपाक जावं कितें भेंडे करपाक तेणी करता म्हणून सांग. सगळे भुरगे पळय आहा बेकार आहा सगळे आसल्या कारणान तेजे जर काम जावं कितें मेळटा जाय जाल्यार आमी सरकारा बरोबर तांकां सगळे आसतले. सरकारान एखादो गांव दत्तक घेवपाची ही गोंयची पयलीच खेप. आतां मेरेन तरी थळाव्यांनी हे गजालीक हरकत घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकार. कामा खातीर गोंयान आयिल्ल्या बाकीच्या राज्यांतल्या लोकांनी गोंयची भाशा आनी संस्कृती शिकची, आपणावची आनी गोंयकार जावन रावचे असो उलो सभापती राजेंद्र आल्लेकारान ओणम सुवाळ्यान उलयतना मारलो. केरळी लोकांनी दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या ओणम उत्सवान उलयतना आल्लेकारान हो उलो मारलो. कल्पक ह्या संस्थेन आयतारा दिवचले ओणम मनयलो. सभापती राजेंद्र आल्लेकार आनी आमदार नरेश सावळ ह्या दबाज्याक आशिल्ले. कामा धंद्या निमतान गोंयांत आयिल्ल्या सगळ्यांनी गोंयकार जावन रावचे असो उलो सभापती राजेंद्र आल्लेकारान मारलो. बी प्राउड टू बी अ गोवन. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हियर. आमी सगळे गोंयकार आसात. आमी आमचे कल्चरल बॉन्ड्स पयलींचे रूट्स म्हणून जे आसात ते केरळाक आसतलेच ना अशें न्ही. वेरेवर वी गो बट get assimilated with this soil, get assimilated with this culture, get assimilated with this language. We cannot consider ourselves to be bhaile. We cannot consider ourselves to be outsiders. We are Goans as much the original Goans are. ओणम निमतान सांस्कृतिक कार्यावळ जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.